लेट अस स्टार्ट विथ दॅट एलिफंट इन द रूम. आणि त्या एलिफंट इन द रूम हांव फक्त सोनाली फुगट केस म्हणना. आय एम गोईंग कारण इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांक करूं दी. तातूंतल्यान जे कितें भायर सरता तातूंत भितर म्हाका दिसता राजकारण्यांनी कमी उलोवप आनी पुलिसांनी चड उलोवप ही चड बरी गजाल. बट दीस केस हॅज ब्रॉट टू द फोर अ व्हेरी लार्जर इश्यू आनी तो इश्यू म्हळ्यार सीएम ड्रग्साचो. आनी जाचेर आमी हरशीं उलयतात, इतली ड्रग्स धरले म्हणटात, तितली ड्रग्स धरले म्हणटात. खंय तरी अशें दिसता की ड्रग्स धरप ही आमचे खातीर एक फक्त स्टॅटिस्टिक्स जावन उरला आनी ताजो सोशल इम्प्लिकेशन जे आसा ते आमी खंय तरी विसरपाक लागल्यात. आज जेन्ना ह्या केसीक लागून इतल्या व्हडा प्रमाणात हो मुखार आयला इश्यू, डू यू थिंक सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट इन गोवा फेल्ड टू टॅकल द इश्यू ऑफ ड्रग्स, including yours probably for these last 2-3 years? A failure म्हणतो ना, इट इज टायम टू टायम प्रत्येक गव्हर्मेंटान ड्रग्साचेर एक्ट जाला, काम केलां. तूं म्हाजो फाटलोच टेन्युअर जर पळयशीत जाल्यार हायेस्ट रेट माइन एंटी नार्कोटीक सेल which is approximately more than 3 crores of rupees drugs have seized. There are different types of drugs. हांव तितूर वचना. आतां एक गजाल आसा की आमी म्हणटा की ड्रग पॅडलर धरलो, धाकटे ड्रग्स धरले आनी मेन कोण तरी एजंट्स तातूंतल्यान सुटलो. म्हाका खूब खंत जाता कारण हांव सांखळी सारकिल्ल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता आनी आज जेन्ना पळयलें की वेगवेगळे कडल्यान खंय तरी ग्रामीण भागांतले भुरगे हातूंतल्यान एक 2-3 जाण जे इनवॉल्व आसा अशें म्हणून कळ्ळें तेन्ना मनाक खूब खंत जाली. आयज पर्यंत पळयताले आमी कोण तरी ड्रग्स घेवन आयलो, तेणी स्वता कंज्यूम केले आनी कितें केलें इतक्याचेरूच आसतालें. किंवा मेन रेट जाली जाल्यार ताच्या फाटल्यान खंय तरी भायल्या स्टेटींतले, आय एम नॉट स्पेसिफिकींग नेम ऑफ द स्टेट, बट भायल्या स्टेटींतल्या कोणाक तरी धरले आनी तांकां भितर उडयले आनी पुलीस हॅव एक्टेड ऑल्सो. म्हाका खंत जाता, दुख्ख जाता कारण आमचे गोंयकार लोकल भुरगे अशा पद्दतीचे हितून इनवॉल्व जाल्यात. तुवें रायटली यूज केलें की वॉट इज द सोशल इम्पॅक्ट. करेक्ट. हाजो सोशल इम्पॅक्ट कितें जाला म्हणजे म्हाका दिसता पयशाच्या हावेसा पोटी खुबशे जाण हाका बळी पडपाक लागल्या हें दिसपाक लागलें. बट माय गव्हर्मेंट दीस टायम म्हणजे एंटी नार्कोटीक सेल हेजेर एक्ट जातलोच, बट ताज्या भायर म्हणजे हेजो जो सोशल इम्पॅक्ट जो जाला ताज्या खातीर दॅट पर्सनली आय वील मॉनिटर दीस, नॉट एज अ केस बट ओवरऑल इम्पॅक्ट, बिगर देन द केस. ओवरऑल इम्पॅक्ट जो कितें जाला त्या खातीर म्हटलें की एंटी नार्कोटीक सेल आसतले अँड बाय इनवॉल्विंग ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. तुम्ही खूब योग्य रितीन सांगलें की जे अरेस्ट जाल्ले ते भुरगे पयल्या ड्रग्साचो हो विशय आमच्या गांवांनी पावला हें आज सिद्ध जाता. अशी परिस्थिती भितर तुमची सारकी मुख्यमंत्र्या कडच्यान एक गोंयकार म्हणून म्हजी सादी अपेक्षा की वन्स अँड फॉर ऑल स्टार्ट अ मॅसिव्ह क्रॅकडावन आनी फक्त जो हाडून थंय ते विकता तितल्याचेर न्ही जाल्यार हांची मातशी पाळां मुळां खणून काडप गरजेचें आसा. फुडल्या 3 म्हयन्यांक हाजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय न्हू ह्या हेजेर दिसून येतली. त्या खातीर हांवें सांगलें आय वील पर्सनली मॉनिटर आनी जितके म्हणजे पुलीस म्हणजे एंटी नार्कोटीक सेल स्ट्रेंथन करपाक जाय आनी ताका जो फोर्स प्रोवायड करपाक जाय इट इज फुल्ली ताका फोर्स प्रोवायड करतलो. आनी हो जो आहा पळय न्ही ते क्रॅकडावन करपा खातीर सगळ्या तरेचें काम हें म्हणजे होम डिपार्टमेंट जें आसा हे तरेन करतले. हाज्या फुडें आमकां अशा पद्दतीच्यो केसीस तरी गोंयांत आनी दिसूंक येवच्यो ना कारण ट्युरिस्ट हांगासलो जो येता इज कम टू एन्जॉय द गोवा, नॉट फॉर द ड्रग्स. ही मेसेज जी आसा पळय ही क्लियर कट वचप गरजेचें. दुसरो विशय आसा ह्याच केसी संदर्भातलो की तुमी सांगले की सीबीआय कडेन इन्व्हेस्टिगेशन दिवपाची तयारी आहा. हातूंत भितर एकच पॉलिटिकल प्रश्न जो येता तो एका राज्याचो बीजेपीचो मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्याच्या बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्याक सांगता की सीबीआय कडेन केस दिवया का म्हणून. तुमकां दिसना दिस इज लिटल ऑड? ही हॅज रिक्वेस्टेड मी बट हांवें ताका सांगलां आमी आतां पर्यंत जो रिपोर्ट आमी आतां पर्यंत जी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या ह्या केसीत फ्रॉम द डे 1 टू टील 5 जाणांक ऑलरेडी अरेस्ट केले, बाकीच्या सगळ्या जाणांक ऑलरेडी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. हांवें सांगलां की आय एम सेंडींग द रिपोर्ट ऑल्सो. वेळ पडलो जाल्यार कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट जो ताका ह्या केसीच्या बाबतींत धाडपा जाय तो सीएमाक धाडूनय दितलो. आनी ताज्या उपरांत म्हणजे हांवें म्हटलें की तांचें सॅटिस्फॅक्शन जायना बट वी आर सॅटिस्फायड. म्हणजे त्या केसच्या बद्दल हांवें जेन्ना आज रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना 100% वी आर सॅटिस्फायड विथ द इन्व्हेस्टिगेशन. तुमकां सीबीआयक दिवपाची गरज दिसना
पण कोणाचे जर मनाचें समाधान जावपाक जाय जाल्यार दिवपाक हरकत ना. एकदां शेवटी कशें आसा, वी वॉन्ट टू कम टू द रिजल्ट. त्या खातीर आमी त्या केसीच्या रिजल्टा पर्यंत आयल्या. बट इफ अगेन दॅट फोगट, सोनाली फोगट, ओके, ती पॉलिटिकली किंवा बाकी हाय प्रोफायल असल्या कारणान ताच्या फॅमिलीन तांकां सीएमाक रिक्वेस्ट केली म्हणून तेंच्यांनी म्हाका फोन केला. बट ह्या हेजेर हांवें म्हटलां की इफ रिक्वायर्ड, इट इज नॉट सो दॅट, म्हणजे म्हाका म्हज्या होम डिपार्टमेंटाचेर खात्री आसा, म्हाका म्हणजे ज्या पद्दतीन पुलीस डिपार्टमेंटान इन्व्हेस्टिगेशन केलां म्हाका विश्वास आसा की एक सुद्दां एक्यूज जो आसा पळय हातूंतल्यान सुटचो ना.